कोक्यारू सकल ते सांगोळडा मेरेनचो रस्तो रोखडोच सुदारचो किंवा राजीनामा दिवचो अशें आदले मंत्री आणि माजी आमदार दिलीप परुळेकर हांच्यांनी म्हणले। रस्त्याची स्थिती मान्य ना अशें म्हणटात परुळेकरान अधिकाऱ्यांचेर व्हड प्रमाणात दाव धरला। बेगीन कारवाय जाली ना जाल्यार लोक सत्तेर आशिल्ल्यांक जबाबदार धरतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। आम्ही काय हांव काय म्हणून सोदिना बाबा। आम्ही ह्या चोगम रस्त्यार आसा, आमी टाकयेच्या सायडीक टाकये कडल्यान आपले सांगोड्डा पर्यंत हे पूर्ण फोडलेले आसा। तू ज्या जाग्यार उबो रावला तेच्या फाटल्यान मोठो होणो पडलेलो, थंयसर ह्यो आमचे कोण ते गाडयो पडल्यो, त्याच्यानंतर आम्ही अशेंच ते बॅरिकेड हाडून त्यो फातर घालून बंद केले। आता फुडें पडला आणि तुम्ही जर बारीक जर बारकायेन जर पळयत आणि भितर जर पळयत जाल्यार भितर सामको मरे ते भुयार कशें जाल्ला। पण आदल्या टायमार जी भुयारां आसताली पळय त्या टायमाची ते भुयार कशें जाल्ले आसा। आणि पळोवंक जर वचत फुटपाथ आणि रोड हेच्या भितर हांगाच पळयात 1.5 मीटर मेन रस्तो आहा पळय तो फोडला। आता हो रस्तो गेल्या मे म्हयन्याक फोडलेलो, पावसान अशेच दीस काडले आणि आतांय परत पावस सुरू जावच्या पयलीं हो रस्तो तेन्ना फोडलेलो पळय तो सिवरेजीन फोडलेलो, मागीर कसो तरी मातसो सारको केलो। आता फोडला पळय तो उदका डिपार्टमेंटान फोडलेलो आसा, कित्याक पायपां उदकाची घेतलेली आहा आणि ही घालून हो रिपेअर करपाक जाय आसलो, तो रिपेअर कोणी केल्लो ना। नायदर हो आमचो जो MLA आसा, पंचायत आहा, कोणाकूच पडलेले ना। तेन्ना हो आपल्या टाकये कडल्यान आपल्या सांगोळडा पर्यंत हो रस्तो जो डांबर घालून रिपेअर करपाक जायो। डांबर पूर्ण घालून रस्तो करपाची गरज ना, रिपेअर करपाक जायो। हे रिपेअर कामूय जर हेंचे कडेन जायना जाल्यार हेंच्यांनी कितें करप, कित्या खातीर आमी तांकां निवडून हाडप आणि कित्या खातीर हेच्या फुडें ते लोकां कडेन पयशे हे आमचे कितें ते वोट मागपाक येतले आणि आपणाक निवडून दी म्हणटले। ही बारीक बरे कामां, असली काम माझे कार्यकर्ते आसले पळय तेच काम करताले। त्या खातीर हांव इतकेंच म्हणटा की तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार हे काम करपाक जाय, ना जाल्यार राजीनामा दिवचो। आपणे कडेन जायना ही कामां। सालिगांव तुम्ही पळयल्यात, सालिगांव तो इंडस्ट्रीच्यान सालिगांव येणारो जो रस्तो आहा हो साधारणसो 4 महिने जाले बंद आहा। आता खंय तरी पेवर घातल्या, मदीं आनी कितें सिमेंट घातल्या, ते वयर सिमेंट घातला पळय ते सकयल व्हांवून आयला, लोकांच्या घरांनी गेला, लोकांच्या शॉपांनी गेला आणि सायडीक लोकांच्यो खानावळी आसली, दुकानां आसली, ही लोकांनी 3 महिने जाले दुकानां बंद केल्ली आहा। कित्याक केल्ली आहा तर थंय लोक रावंकूच सोदिना। थंय म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोक पडल्या, 1, 2, 5, 10 म्हणिना, शेकड्यांनी लोक पडल्या, पडोन लोकांनी हातपाय मोडलेले आहा। हे कितें चल्लां? ही फक्त हे 2 कडली तुमकां सांगता, अशें पूर्ण साळगांवांत मतदारसंघ म्हणून आसा, ह्या मतदारसंघात अशी परिस्थिती जाल्या। ही तुमच्या माध्यमापर्यंत तेंच्या पर्यंत पावची इतकी विनवणी आसा म्हणून आयज हे तुमकां तुमच्या नजरेक हाडून दिला। मंत्री असताना तुम्ही ते फुटपाथ केले, पूण हांवें पळयला काही पयलीं आयल्यानी पळयता थंय फुडें हांगा लोक फुटपाथार पार्किंग करता। हय पळय मरे, ती पळय मरे तुका गाडयो फुटपाथीचेर पार्किंग केल्या, फुटपाथ फुटलेली आहा, तिचेर हे आमचे स्लॅब घालपाक जाय। हांवें हेच्या पयलीं दाखोवन दिल्लें हेंकां डिपार्टमेंटाक सांगलेलें, आफोन हाडून सांगलेलें की बाबा हे पळयात अशें अशें जालां, कोणूच आयकपाक तयार ना। आता कशें हांगा फुटपाथ म्हणून सोडून आता आमदारानूच करप हो प्रश्न खरो म्हटल्यार असेंब्ली उठोवपाक जावो, 0 आवराक उठया, कॉलिंग अटेन्शन घाला की ये पळय अशी लोकांनी झाडां रोयल्या म्हणून, हितूर मेल्ली झाडां रोयल्या म्हणून, हांव नको ही जातली काय कितें म्हणून। पूण हो प्रश्न असेंब्लीत उठोवंक न्हय, असेंब्ली त्या खातीरूच दिल्ली आहा, 6 म्हयन्याक एकदां जाता। हो प्रश्न फुडें येवंक जायो अशें म्हाका दिसता। सीएमांक कितें तुमच्या माध्यमांतल्यान जर सांगलें डायरेक्ट जर गेलो तेंकाय वायट दिसतलें। आमी आसतना सीएमा कडेन कित्याक पावले? पक्षाचे मरे तुमी, सगळें बरोबर आहा, पक्षाचे बरोबर आहा, कित्याक हांगा गाडयो दिसा गाडी पडले हांगा काडटा म्हणसर नाका शिवड,
तरी बरी ती ल्हान गाडी म्हणून कशी तरी आम्ही एक 8-10 जाणांक हे केले आणि काढली आणि मागीर आम्ही हे घातले बॅरिकेड ते पुलिसांचे हाडून बॅरिकेड लायले काशिनाचे आणि हेच्या पलीकडे कितें करू तेंच्यांनी वयता मरे डेली दिसाक 2दा येता वता मरे आमदार हे वाटेनूच येता वता मरे पूण तेणी पळोवपाक जाय न्हू ते रावोंक जाय पळोवपाक जाय वाटेक कितें घडटा मतदारसंघात कितें घडलां पयलीं आत्ताच्या आत्ता हेजेर सोल्युशन जातलें अशें म्हणून म्हाजे कडेन देवा कडेन मागता ह्या मनशा कडेन मागून फायदो ना आमदार म्हणटा की तालिगांवचे सगळे रस्ते बरे आसा म्हणून हाजे कितें म्हणटा तुमी वो खंयचो हांगा पणजे पडटा रे बाबा हो साळगांवानूच पडटा मरे ही फुटपाथ आहा पळय हांगाच्यान टाकये कडल्यान आमरेश्वर देवळ आहा पळय अशी आडवी फोडल्या आणि व्हडले व्हडले व्हणे जाल्या हांगा सकाळचे आणि सांजचे जाणटे चलता आणि हे जाणटे चलता पळय ते म्हाका हांगा येवन सांगता की सर साहेब मातशे पळयात न्हू ते मातशे पेवर्स द्या मातशे सारखे करात न्हू घालात न्ही कित्याक आमी चलता आमी जाणटे धवळ पडूंक शकता त्या खातीर ते म्हाजे कडेन येता तुमच्यान विज्युअल काढून दाखोवं येता तेका तो जो कोण आमचो सांगता पळय तुमकां आमदार सांगता जो आनी कोण झेडपी सांगता पंचायती सांगता की सगळे रस्ते सारखे आहा जाल्यार हे कितें वो कोणी करप वो कोणी आमच्या नॅशनल लिडरांनी करप दिल्लीच्या हे मंत्री आहा तेंच्यांनी हो करप खासदारांनी करप पण तुमकां कित्याक निवडून हाडल्या तर हे तेका विचारा हो पळय हांगासून मोर देन 1.5 मीटर हो रस्तो हे जाला पेड्यार जाला ताकी ते सांगोळडा पर्यंत बाउंड्री पर्यंत तो रस्तो बेगीतल्या बेगीन करा हांगा लोकांक चलोवंक मेळना पयलेच ट्राफिक वाडला ह्या रोडाचेर वाडला आनीकूय रस्तो बारीक जाला त्या खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या वेळार विनंती करता परत तुमच्या म्हऱ्यान येतलो पळय त्या वेळार मागीर म्हाजे गोश्ट सांगतलो त्या वेळार तुमकां याद आसतली तुमच्या माध्यमांतून सांगतले बे म्हणा दिलीप परुळेकार रस्तो करपाक रेडी आहा म्हाज्या खर्चांतल्यान हांव कोण ना हरशी हांव एक बारीकसो धंदेवालो पूण म्हाज्या हितून करता अशें म्हटलें ह्या वेळार तें उतर वापरिना परत पूण तेणी गव्हर्मेंटा कडेन इतके पयशे आसा मोडटा तितले बारीकशे रिपेर करपा खातीर मोडा इतकीच म्हाजी विनंती तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर